वाढदिवस समारंभात तांकां आमच्या मनांत हाडुया. आज लग्नाचो दीस रिजवी आनी स्टॅफी ही आमची भाव भयणां थोड्या चोरांनी लग्न जातलीं तांचेय पासत हे मिसांत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, आज पवित्र सभा कुशालकायेन भाग्योन पावलो दोन दुतांची पोत्तोनी कन्वर्शन ऑफ सेंट पॉल ही परब समारंभता एक व्हडलो महान भाग्योंत एक खांबो पवित्र सभेचो आनी ताचे देणे खातीर देवाक दिन वासुया, आर्गां दिवया आनी वाखण दिवया. देवान आमकां भाग्योन पावलो हो श्रेश्ठ दोन दूत फावो केलो. भाग्योन पावलो ताका आमी अदीक अदीक आजून शिकता. खूब जेजूक लागीं जेजूचो अनुभव ताका खूब मेवलो दमास्कस वाटेर आसतना आनी थंयच्यान तो जेजूक पोरगुटूंक लागलो. इतलो की तो म्हणटालो हांव जियेता हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजे सगळ्या जियेता. सगळोच क्रिस्तांत तो पिसो जाल्लो. आमकां एक एकल्याक आज ही परब करता आसतना भाग्योन पावलो भाशेन उदीक जेजूच्या मोगाचो थाव घेवंक ताचे मोगाची रुंदाय लांबाय उंचाय आनी खोलाय आमी सदांच आपणावंक हे मिसांत सगल्यांक आमकां कृपा मागुया. आमी असोक पातकी म्हणून करून देवाचे आनी एकामेकाचे बक्षणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यान सदांच कुवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बक्षूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. भाग्योन पावलूच्या देण्या खातीर देवाक दिन वासून म्हणुया. मोहिमान देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सोरपोदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शिळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची इंतेसांवां एक एकल्याच्यो गरजो आवडे बापाक उबारुया. सर्वेश्वरा सोमेस मनशांचे खरे बापा भावार्थाक परतल्ल्या भाग्योन पावलून तुज्या दोन दुतान
निरंतर वावरान केल्ले शुभ वर्तमानाचे परगोटणे वरवीं आख्या संवसाराक तुवें सोडवणीची शिकवण दिली. ताच्या पोत्तोण्याचो दीस आज समोरमताना आमी विश्वासान तुजे लागीं मागता. ताच्या पावलांनी चलून संवसारार तुजे स्वताची गोवाय आमी दिवंक निर्मी. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूर चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. दोरदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. पावलून जेरुसाल्याच्या जुदेवांक म्हणलें, हांव एक जुदेव, सिलिसेच्या तार्सुसांत हांव जल्मलों, पूण ह्या शारांत हांव ल्हान व्हड जालों. आमच्या पुर्वजांची सोमूर्त बारीकसाणेन पाडूंक गामालियेलाच्या पांयाशी हांव शिकलां. तुमी सगळीं आयज उर्बा दाखयतात तशींच हांवें देवा विशीं उर्बा दाखयल्या. हे वाटेच्या पाटलावदारांक हांवें मोन्नांक पावयसर दुमाडो दिला. दादल्यांक तशें बायलांक साकळींनी बांदून हांवें बोनकोणींत घाल्यांत. आनी हाचे विशीं महायाज्ञीक आनी जाणट्यांचो आख्खो जोमो म्हजे विशीं गोवाय दिवंक शकतात. कित्याक तांचे कुडच्यो दामास्कांत आसलोल्या जुदेव भावांक हांवें चिटी घेतल्यो आनी ह्या मनशांक खास्त लावचे पासत तांकां दवरूंक आनी साकळींनी बांदून जेरुसाल्यांत हाडूंक म्हूण हांव दामास्काक वेतालों. प्रवास करतना आनी दामास्काक लागीं पावता पावता दोनपारच्या वेळार स्वर्गार्थान ओचित व्हड उजवाड म्हजे भोंवती पडजोडलो. तेन्ना हांव जमनीर पडलों आनी अशें सांगतालो एक ताळो हांवें आयकलो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका दुमाडो दिताय? पूण हांवें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताणें म्हाका जबाब दिलो, हांव नाजारेचो जेजू, आनी म्हाकाच तूं पिडापीड दिताय? म्हजे बाराबर आसले तांणी उजवाड पळयलो, पूण म्हजे लागीं उलयतालो ताचो ताळो तांणी आयकूंक ना. हांवें विचारलें, आतां हांवें कितें करचें सायबा? आनी सोम्यान म्हाका सांगलें, उठ, दामास्कांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें सगळें कोण थंय तुका सांगतलो. त्या उजवाडाच्या लोकलोकान म्हाका कांय एक दिश्टी पडना जालें देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धरून दामास्काक व्हेलो. थंय आनानियास म्हणलोलो कोण एक सोमूर्ती परमणे भक्तिवंत मनीस जियेतालो आनी ताका त्या शारांतलो सगळो जुदेव लोक मान दितालो. तो म्हाका भेटूंक आयलो. म्हजेशी उबो रावन ताणें म्हणलें, सावलू भावा, तुजी नदर तुका परती मेळूं. थंयचे थंयच म्हजी नदर म्हाका परती मेळ्ळी आनी हांवें ताका पळयलो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपली खुशी ओळखूंक, प्रमाणिकांक पळोवंक आनी तांचेच तोंडांतलीं उतरां आयकूंक तुका विचून काडला. तुवें देखलाय आनी आयकलाय तें सगळ्या मनशांक सांगूंक तूं तांचो गोवाय जातलोय. आनी आतां उशीर कित्याक करताय? उठ आनी ताचें नांव उच्चारून पवित्र स्नान घे आनी तुजीं पातकां धुवन काड. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सगळीं म्हणुया, सगळ्या संवसारांत वचात, वर्तमान परगट करात. सोमेस लोकांनो, देवाक वाखाणात.
सोरवोय पोरजानो यावेक ना वाडात. जो बाप सगळ्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान परगट करात. वचून मोगाची ताची थीर खुशी दोयाड आमचो देव सासनाक विस्वाशी. जो बाप सगळ्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गार. Soy solo explorar, 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 soy. हांवें तुमकां विचून काडल्यांत तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक. हांवें तुमकां नेमल्यांत. Soy solo explorar, 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 soy. Sorves por तुमचे सवे आसो, तुझे सवे आसो. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनीक सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान परगट करात. जो सोतमानीत आनीक पवित्र स्नान घेत तो सोडवून जोडटलो, पूण जो सोतमानिना जायत तो खास्तीचें फर्मोण घेतलो. सोतमानतोल्या बरोबर ह्यो खुना आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटलीं, आठव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप दवरतलीं, आनीक जीव काडपाचें कितेंय ती पियेत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरीं करतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Wakari tuka Krista. भयणी भावांनो, व्हडा खुशालकायेन आनी संतोषान आज पवित्र सभा भाग्योन पावलूच्या पोत्तण्यांची म्हणजे कन्वर्शनाची परब करता. एक महान वजनादीक दोरदूत जेजूचो देवान खेरीत भाशेन ताका आपयलो. आपले विचून काडलेले आयदोण ताका केलो. राष्ट्रांक उजवाड दितलो, जेजूचो खरो उजवाड तो जालो. आनी देखून पवित्र सभा आयची ही परब करूंक संतोषता, कित्याक एक महान धर्मदूत आनीक ह्या ताच्या पोत्तणेची खबर भाव भयणीनो एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स धर्मदूताच्या इतिहासान 3 फावटी आमकां मेळटा. चॅप्टर 9, चॅप्टर 22 आनी चॅप्टर 26. हे ताचें मन बदलप पोत्तणे सावलूचे सगळे प्लान फिस्कटयता आनी देखून ही खुणां जमनीर पडटा, तो गोड्यावेलो पडटा. जे कितें तो येवजितालो ताचें सगळेंच बदलता. आनी देखून आनानियास, आमी ताचें नांव आयकलां, आनानियास सुमयाक म्हणटा, तूं म्हाका सावलुशी धाडटाय. तो चिटी घेवन दामास्कास येवंक भायर सरला आमकां पिडापीड दिवंक, आनी तूं म्हाका ताचेशी धाडटाय.
आनी देखून जेजू ताका सांगता वस, तो म्हजो विचून काडलेलें आयदन. सगळ्या राष्ट्रांक म्हजी बरी खबर परगटूंक तो ताका हांवें विचून काडला. बडी भावनो, पावलू आपले चिटीन बरयता, हांव निमणो सगळ्यांक, born before time, born prematurely, पूण जेजू खातीर हांवें जाय तें केलां. पडलो तेन्ना आनी जेजूचो आवाज आयकलो तेन्ना ताका पुरो जालें, जेजू खातीर हांवें कितें करचें आसा. With that same enthusiasm and even more fired by the zeal to make Jesus known. हो जावन आसलो सावलू मन बदलपा उपरांत पावलो. आनी करूनच he was so full of Jesus. जेजू खातीर हेर सगळें म्हाका हांव शेण म्हूण समजता, मेड म्हूण समजता. For me to live is for Christ. देखून तो म्हणटा, I live no longer I, but Christ lives in me. Christ the Lord became incarnate in him. Christ lived, thought, spoke and acted in him. His conversion was absolute and complete. From then on, Christ was the center and focal point of Paul's life and activity. He was so full of Jesus. And बळीमान ताच्यो आमी चिटी वाचीन जाल्यार ताचे इतले संबंध जेजू कडेन ताचो ताव घेवंक जायना आमकां. आमी आजून शिकता पावलूच्यो चिटी, पावलूचो अनुभव जेजूचो आजून पर्यंत शिकता. आनीक आजून पर्यंत बाबा भयणीनो ताचो ताव आमकां मेळना. क्रिस्तान इतले जाणवायेन ह्या आपल्या दोनदूताक बरिल्लो. तो म्हणटा, इफ आय वॉन्ट टू बोस्ट, आय वील बोस्ट इन द क्रॉस ऑफ क्रायस्ट. क्रिस्ताचे कुर्सांत की म्हाका अभिमान भोगतलो. भाव म्हणून आज ह्या दोनदूतांची परब करता आसतना खुशाल जावया. देवान आमकां केदो व्हडलो भाग्यवंत फावो केला. जेजू खातीर कितेंय करूंक तो तयार आसलो आनी जाय तें कितें जेजू खातीर करचो आसलो. देखून धुमाळ्या मदें इतले सगळे त्रासा मदें भिल्लो ना तो, आंग काडलें ना ताणें. दोनदूतांचे इतिहास आमकां मेळटा. सगळ्याकूच ताका धरूंक रावतालेत. सगळ्यांक दिसलें आतां पावलू सांपडलो, ताका मारतले. ताचो वेळ पावूंक नासलो. कितें करतात, पावलूक एका पांट्यान घालून देंवयतात. वयर आसतलो पांट्यान घालून देंवयलो, कोणाक खबर ना. आमी रोमा शारांत गेल्यार सांकडोनी बांदलेलो पावलू, सांकड्यांनी बांदलेलो पावलू. सांकडो तुटतात, पावलो मेकळो. जेजू खातीर जाय तें काम करचें आसलें ताका. आनी आमकां धाबे जाता जेजू ताचे बराबर वावुरतालो. बिकॉज ही वॉज सो फूल ऑफ जीजस. बडी मावन आमकां आमच्या दोळ्या मुखार पावलू एक केरीत नमुनो टू बी लायक हिम. जेजू म्हळ्यार सगळें ताका आनी आमकांय जेजू म्हळ्यार सगळें. आयज भाग्यवंत पावलूक फुडें घालून आमी मागुया. आमचें एक एकल्याचें मन काडीत बदलूंक आमी जेजूचे मोगाचो दोयाळपणाचो काकुतीचो ताव घेवंक. देखून तो म्हणटालो,
ताच्या मोगाची लांबाय रुंदाय खोलाय आनी उंचाय आमी तर एकल्यान ओळखिल्ले काय बरें जाते. इफ यू ओनली न्यू द डेप्थ, द विथ, द हायट ऑफ गॉड्स लव फॉर अस. आज हो अनुभव घेवया आनी बागेवन पावलो सारकी जेजू गोंय दिवंक आमकां कृपा मागुया. भेटून आम्ही गायन गाऊया माथेचे भांगार करून C24 पान 30 आणि 8, C24 पेज 38. माथेचे भांगार करून शोकाय तुवे गाचुद्रा बांबडीन आमचे बलिदान सोदपदवेदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमचे बापा, तांबोन आसतना शुभ वर्तमान परगटूंक आनी तुजे मोहिमेची ओळख सगळ्या लोकांक दिवंक बागेवन पावलो तुज्या दोन दुताक पवित्र आत्म्यान सर्गीचो उजवाड दिलो. ही आयज ताचे पोतणीचे दिसा आमची भेटवणी तूं मानून घे आनी आमच्या भावार्थांत थीर रावन त्याच पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकांय दी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवीदार आनी शासनाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो आमचे शासनीक गोवळ्या तुजो ईण तूं केदीन सांडिनाय पूण बागेवन दोन मृतां वरवीं निरंतरीन तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या इंडाचे गोवळी तुवें तांकां नेमल्याय. देखून आतां दिवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी संतोशान गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोसू सर्वेश्वराचे नावी एका कागासू उसर्गी तुका सोसू. बाप्पा कळस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. हे म्हजी कूड तुमचे बसात समोर पोवची.
तेच परी जेवण जाता आसतना कावस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कावस नव्यानी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सुम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तापलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बाप्पा फिलिप नेरी आमच्या गोडी बाप्पा आनी सगळ्या याज्ञिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूट कर. तांकां आनीक तुजे इश्टागोतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पळजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया खोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती भाग्योन दोर्म दुतां आनीक सोर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. It's no longer I, but Christ lives in me. भाग्यन पावलो म्हणटालो. क्रिस्ता खातीर जिवप म्हळ्यार म्हाका अभिमान. बांबडीन कांय वेळान जेजूक आमी आमचे काळजान घेतल्या. ह्या जेजूच्या बोडान आमी जेजूक न्हेसूंक आनी प्रत्येक मनीस आमकां मेळटा ताचे सवें आमचे सवें जेजूचो उपकार तांणी पळोवंक ही व्हडली अजाप मिलाग्र आमचे सवें घडोवंक बरोबर जेजून शिकयलेलें मागणू म्हणून बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी अशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायमीन पडो दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवनसान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्रच्या बोर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी.
पावलून पुरगुटलेलो, पावलून आपल्या जिवितांतल्यान गोंय दिल्लो जेजू, देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे तुजे जेवणान वांटो घेवन जेजू सारकी जातली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गायन गावया. जेजू मोच्या D16 पान 50 आणि 5, D16 पेज 55. जेजू मोच्या किगुनो sopno, mocia zala, taci vedus de ti, turi duce, carismo altore, magadosos, surus unaca, turi duce, carismo altore, magadosos, surus unaca, tambula mea, mocia odneam Jesu, moșe portus, solaveia urea, e Jesuje, tu cașul brautău, tu ceșeva, poslați mă paciuna, e Jesuje, tu cașul brautău, tu ceșeva, poslați mă paciuna, Uribace, tu ei biragete, tu morale, Jesu bedu salo, tu Jesu bun, tu ci omit preskai, tu e Jesu, gorim calzat mocea, tu Jesu bun, tu ci omit preskai, tu e Jesu, gorim calzat mocea. प्रार्थया. सर्वेश्वरा, भाग्यून पावलू तुजो दोंडूत दिसान दीस तुज्या मोगाचे उजान उदीक उदीक पेटलो आनी सगळे क्रिस्ती पुर्जेचे उस्के ताणें आपणाचेर घेतले
आमी आतांच शिवलेल्या जेजूच्या कुडी रोगता वरवीं आमच्याय काळजांनी तोच जेजूच्या मोगाचो उजो पेटोवन समेस्त आमच्या भाव भयणीची उर्बेन सेवा करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. भयणी भावांनो, सगल्यांक तुमकां खुशालकायेची आयची ही परब आमी आवडिता. आमची भुरगीं ह्या दिसांनी तयारी करतात लागशिल्ली पयलो कमुन्यांक घेवंक. आमचो पयलो कमुन्यांव 5वेर ह्या म्हयन्याचे फेब्रुवारीचे 5वेर. किरीत भाशेन तांकां आनी तांच्या आवय बापायक आमच्या मागण्यांत दवरुया. 50 भुरगीं आसात. बरी भाशेन तांची तयारी जावंक आनी तांणी आपले काळजांत जेजूक घेवंक बागेन पावलो भाशेन तिवूय उर्बेन जेजूच्या मोगान तांची काळजां पेटूं. मागुया आमचे गांवचे पिळेवंत भाव भयणां पासून जायतीं आमचीं भाव भयणां पिळेंत आसात. तांकां पेकोवणी आनीक देवाचो आदार. आज आमी आमची परब करता आसतना बर्थडे करता आमचो भाव आयजक आमचो सेक्रेटरी ऑफ द PPC. तशेंच शानिया सिल्वेर आमची भयण आमचे कोयरांत भाग घेता. तांकां दोगांयकूय आमची किरीत परबीं आनी देवाचे आशिर्वाद आनी पवित्र सभेच्या नांवान तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तांच्या वावरा खातीर. सर्वेश पौर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे